10 भाव पळय तेन्ना ते बुकेंत आसलोले तेन्ना जेवणाचे वस्तू ते इकते घेवच्याक जेन्ना ते इजिप्टाच्या देशान आयले पळय तेन्ना तांचे तोंड सोकलां आसले पळय कोणाचे मुखार सोरपोडटाले पळय जे कोणाचो ते दुवेस कोत्ताले पळय ताजेच मुखार ते आतां सोरपोडटाले. ताणें केन्ना चिंतूंक नासतलें जे कोणाचो आमी दुवेस कोत्ताले तेका आमी घात घेतलोलो, आमी जेलसी आसले आनी तांकां हेट्रेड कोत्ताले, एका दिसा ताज्याच मुखार आमकां फोडोन तांकां सोरपोडचें पडटलें अशें तें जाण आसलें जाल्यार चोत्रायन चलपाचें. पळय चोत्राय दवरात म्हज्या मोगाल भाव भयणो, ज्या पळय लोकांचे पळय तूं जेलसी दवरताय आनी तांचो बदलो घेवंक सोदताय त्या लोकां मुखार घोडयेक तांच्याच मुखार एका दिसा तांच्या मुखार तुका आत मुखार करचें पडटलें. अशें जावचें ना, तूं अशें म्हणनाकाय, अशें तूं करिनाकाय. 20 वर्सां आदीं रुपेनाक खबर नासलें, 20 वर्सां आदीं सिमोनाक पासून खबर नासली. आपल्याच्याच भावाक ते त्रास दिताले पळय तेका ते सोतयताले, एका दिसा तोच तुज्या आदाराक पावता तसो जातलो. अशें जाल्यार तुजें म्हणूंक जाता घोडयेक आमच्या जिवितान अशें फुडार कसलें दीस येवचे नान. आनी घोडयेक येयत जाल्यारूय आमी जाल्यार ताज्या मुखार केन्नाच वयचे ना अशें तांणी म्हटलें आसतलें. चोत्राय घेयात, जरी कोणाचे बाबतींत तुमी अशें करीत, सोर्वेस्पर केन्ना तांकां वयर काडीत, केन्ना तांकां बेसांवान बरीत हें तुका खबर ना. चोत्राय दवर, 10 जाण पळय तेन्ना जेवण घेवंक येयलें पळय तूं तिंचोले बेदी. ह्या देसांत कितें घडटा काय हें सगलें पळोवन तुमच्या देसान तुमी रिपोर्ट दिवच्याक आयल्यात. ना, आमी असले लोक न्हय. जाल्यार कोण तुमी? तुमी कित्याक आयला हांगासर? तो भावांनी कितें म्हणलें काय? आमी कितें कोत्तात? आमी कसलें पातकी काम केलां काय? हांगासर सगलें पळोवन तुमी रिपोर्ट दिवच्याक आयला अशें तें दिसता तांकां. ना भावा, हांव रिपोर्ट दिवच्याक येवंक ना. जाल्यार कित्याक आयलाय? बापायन म्हाका धाडला हांगासर तुमचे सगल्यांची खबर घेवच्याक. उगी राव तूं, तुजे बाबतींत सगलें आमी जाणाव. तूं कित्याक आयलाय तें आमी सगळें जाणाव. आमी कितें कोत्तात तें हें सगलें पळोवन तुजो रिपोर्ट करच्याक तूं हांगासर आयलाय. आमकां सगलें खबर आसा. ना भावा, हांव तुमच्या विशीं फटकी रिपोर्ट हांव दिना. पळय तुमी जें काम कोत्तात पळय तें तर वायट जाल्यार तेंच पळय तें हांव म्हज्या बापायक वचोन सांगता. म्हजें एकूच आवडो पळय तुमी सगळे नीट रस्त्यार चलचे. हांव तुमचे विशीं कितें वायट सांगोना. हांव पळय तें सांगता पळय तें तुमच्याच बऱ्याक सांगता. तूं उगी राव रे. आमकां बरी खबर आसा तूं थंयसर वचोन कितें कितें सांगचो आसा आनी कसलो तूं रिपोर्ट दितलोय. ह्या भाशेन तांचे भावांनी ताचे लागीं वागले आसतले, ताका ते हेट कोत्ताले. ह्या भाशेन कितले पावटी ते निबोर काळजान ते कडेन वागताले. त्या दिसा जुजे बापायन पळय तेन्ना जुजेक म्हणलें पळय, जाकोबान पळय तेन्ना जुजेक सांगलोलें, पुता आयक, तुजे जे भाव आसात मेंढऱ्यांचे हिंड्रांक घेवन ते गेल्यात. जायतो वेळ आतां जालो. कोण जाणा ते कशे आसात, कसले परिस्थितीन आसात, तूं मातशी खबर घे. फ्रेंड्स, जुजे म्हटला पळय तो जेजू क्रिस्ताचें रूपकार कशें. बारकायन तर पळयत जाल्यार जुजेच्या जिवितान जेजू क्रिस्त आमकां दिश्टी पडटा. बापायक खबर आसली पळय ताजे 10 पूत ते सारके चलनात. बापायक सगलें खबर आसा. जुजेक पळय ते 10 भावां कडेन धाडप म्हणल्यार सारकें न्हू तें बापायक खबर आसली. पूण बापूय थंयसर कितें कोत्ता? पळय तो जाणा तें वायट म्हणोन तें आसा तें सारकें न्हय म्हूण. तरी आसतना तांचें बरेंपण आवडयता. पळोवया उत्पत्ती 30:7 आनी वोड 12. ताचे भाव मेंढऱ्याची हिंड्रां घेवन शेकेम म्हणटा पळय त्या सुवातेर गेले. तेन्ना इस्रायल म्हटल्यार जाकोबान जुजेक अशें म्हटलें, तुजे भाव आसा ते शेकेम म्हणटा थंय मेंढऱ्याची हिंड्रां घेवन गेल्यात. त्या पासो तूं वच, हांव तुमकां तेजे लागीं धाडटा. हांव तुका तांचे लागीं धाडटा. तुजी पळय जी इच्छा हांव वेतलों. तुजी पळय आज्ञा हांव ती पाळटलों अशें म्हटलें. 28:7 आनी वोड 11 पळोवया.
ताचे भाव ताचो दुवेस कोत्तालो, पूण तांचो बापूय जो आसा तो ताचे पळय जें पळय उतर आसलें पळय तें उगडास दवरलो. कितें पळय तें उगडास दवरला? जुजेन पळय जें सोंपण देखलोलें. जाकोबाक तें बरो उगडास आसलो, पूण दुसरे भाव ताचेर दुवेस कोरी. हें पळय सगळी खबर जाकोबाक खबर आसा. पळय जे कोणाचो तो मोग कोत्तालो, कोणाचो पळय तो थंयसर मोग कोत्तालो? जुजेचो. ज्या भाशेन सर्वेस्पर बाप जेजू क्रिस्ताचो मोग कोत्ता त्या भाशेन हो म्हजो मालगोडो पूत आनी ताचे वरवीं हांव खुशाल आसा. जाकोबाचो मोगाचो पूत तो जुजे जावन आसलो. जाकोब पळय जेन्ना जुजेक पळयतालो तेन्ना ताका खुशालकाय मेळटली. ताचें कारण कितें? जुजें बरें जिवीत तो जियेतालो. सर्वेस्पर बाप जेजू क्रिस्ताचो मोग कोत्तालो ताचें कारण कितें काय? जेजू क्रिस्त प्रमाणीक आसलो. जुजेक पळोवन बापूय तो जाकोब अशें म्हणटा. वोड 14. ताणें ताका अशें म्हटलें, तूं वच. पुता जुजे, हांव तुका ते सुवातेर धाडटा, तूं वच. थिंगा वचोन तूं तुजे भावांची खबर घे आनी म्हाका सांग. तुजे भावांची खबर घे आनी परतून म्हाका येवन सांग. तुजे भावांचे आनी त्या मेंढऱ्यांची तांची परिस्थिती कितें आसा ती, कशी आसा ती पळय. ताचे उपरांत तूं म्हाका थंयसरल्यान तांची खबर घेवन यो. आनी ह्या भाशेन हेब्रोन म्हणटा पळय त्या खोयेन ताका धाडलो. आनी ताच्या उपरांत तो थंयसर शेकेमान पावलो. इश्टानो, जाकोबाक खबर आसली जुजेचे भाव पळय जुजेचे सारकेच दुवेस दवरताले. ताचे भाव पळय ताका ते सारकेच जळटाले. जाकोबाक हें खबर आसली जुजे पळय जो ताजो मोगाचो पूत ताका इतले पयस धाडप म्हटल्यार कितें तरी भिरांकूळ जायत म्हणून ताका ती बरी खबर आसली. तरी आसतना आपल्याचे मोगाचे पुताक जुजेक जाकोबान तांचे मदें कित्याक धाडलो काय? ताच्या दुसऱ्या पुतांचे बरेपणा पासत. तांची खबर घेवन यो अशें ताणें म्हटलोलें. हांव मातसो गाबोरला, म्हाका आतां मातशी खोंत जाल्ली आसा. ते खंय पावल्यात आनी कशे आसात काय? तूं वच आनी तांची खबर घे. तूं वच आनी ते कशे आसा पळय ती खबर घे. तांच्या बऱ्यापणा पासत. जोरी जुजेचे सुवातेर हांव आसलो जाल्यार हांव कितें करतलें तुमी खबर आसा? डॅडी, पळय तें म्हाजेर जळटा पळय तें तुका बरी खबर आसा न्हू. ते म्हाका सारकें पसंत करिना पळय तें म्हाका खबर आसा. ते म्हाजे सारके दुवेस दवरता म्हाका खबर आसा. ते म्हाजेर जळटात, ते म्हाजेर दुवेस दवरतात पळय थंयसर, आनी हांव तांचे लागीं गेलो जाल्यार ते म्हाका मारून उडयतले. डॅडी, म्हाका तूं तांच्या हातीन मरपाक थंय धाडटा काय? सांग, तुका कितें जायें? तूं म्हणटाय तूं म्हजो एकदम मोग कोत्ताय म्हूण, पूण जे लोक आसा पळय ते आपल्याक जाय ते भाशेन जेतात तांचे मदें तूं म्हाका थंय धाडटाय. तूं खरोच काय तूं म्हजो मोग कोत्ताय? हांव अशें विचारपाचो. जुजेक ती बरी खबर आसली. ताचे भाव पळय ताचेर ते सारकेच जळटाले. ते हेट कोत्ताले आनी दुवेस दवरताले. तरी आसतना तो थिंगा कित्याक गेलो? तुमकां खबर आसा, तांचे बरेपणा पासत. जाकोबाक हें खबर आसलें ताचे दुसरे पूत आसा पळय ते वायटूच म्हूण. जुजेक थिंगा एकलो धाडप म्हणल्यार सारकें न्हय. जाकोबाक ही खबर आसली, पूण तरी आसतना तो ताका धाडटा. कित्याक धाडटा? शेणल्या पळय त्या लोकांक तांकां सुरक्षीत दवरूंक. आयकात म्हजे भावा आनी भयणानो, 2000 वर्सां आदीं एक्झॅक्टली अशेंच घडलें. सर्वेस्पराची भुरगीं म्हणटा पळय ती आमी. पातकी आमी कामां करतले आनी सर्वेस्पराचे नदरेन वायट कामां आमी करतलीं. पातकी कामान आमी गुंतलेलीं आनी पयस जालेलीं. शकेम म्हणटा पळय थंय. जो बी आमी ध्यान दवरीत जाल्यार आमी थिंगा पळयतले शकेम प्रांत कसलो काय?
थंयसर कितें घडटा पळय तें तूं बरो जाणाय. आवयसपर 3 आनी 4 आमी पळोवया. एका दिसा पळय लियाचे पळय ती धूव पळय दिना ती जाकोबा कडेन जल्मल्ली. त्या देसाचे चेडवांक कोणें तें भेट दिवंक गेलें. त्या देसाचो तो प्रधान मनीस आसलो पळय ताच्या पुतान थंयसर ताका तेंकलें आनी ताका घेतलें आनी ताचे सांगा तो वायट केलें. ताका तो भ्रश्ट कोत्ता. शकेम प्रांत म्हणटा तो तूं पळयत जाल्यार तूं बारकायन पळयत जाल्यार पळय जाकोबाची पळय ती धूव जावन आसा पळय ती दिना त्या प्रांतान गेली पळय ताच्या बरोबर तिका सारकें करूंक ना. जेन्ना हें आमचे प्रांताचें चेडूं न्हय पळय ह्या प्रांताक ते चेडवांत आमी कितें करचें काय? असले पातकी लोक थिंगासर जियेताले. ती एक पातकी सुवात. आतां तुमी सांगात बेबदे पळय ते खंय वेतात? जंय खंय बार आनी रेस्टॉरंट भरला पळय थंयसर वयतात न्हू, सारकें न्हय? पळय वायट सुवातेर वचप म्हणल्यार पळय ते नायकिणी आसतात पळय ते खंय आसतात पळय ते गोलयांनी तुका मेवतात. असले मेळ्या सुवातेचेर ती थिंगासर येतात. येस. आतां जाकोबाचे ते पूत सारके बरे भाशेन पातोक करपाक खंयच्या सुवातेर गेले तुमकां खबर आसा? शकेम प्रांतांत ते गेले. ते थंयसर कित्याक गेले? पातोक करच्या खातीर. पातोक करपाक सोंपें म्हणून तसले वातावरणांत गेले. त्या पासत ते लोक थंयसर ते गेल्ले. आतां जाकोब आपल्या पुता जुजेक खंय वसोंक तो आतां सांगता? पातकी प्रांतान पातोक कोत्ता पळय त्या लोकां मदें तो ताका धाडटा. सोर्गींचो बापान जेजू क्रिस्ताक आपल्या पुताक खंय धाडले पळय लोक पातोक कोत्ता पळय त्या सुवातेर. ह्या संवसाराचो लोक जे पातकान भरलेलो आसा तांचे लागीं. बापान ताका कित्याक धाडलें काय? आमकां सुरक्षीत करूंक. आमचे बरेपणाक लागून. ताका खबर नासली काय? ज्या जेजूचो तो इतलो मोग कोत्ता तो. जोरी ताका ह्या संवसारान धाडीत जाल्यार थंय ताका कितें तरी वायट जातलें म्हूण. ही खबर ताका खबर नासली? बरी खबर आसली. जाल्यार सर्वेसपण ताका कित्याक धाडलें? सगल्यांचे बरे पासत, आमच्या बरेपणा पासत. जाकोबाक खबर नासली काय? जुजेक तर हांव थिंगासर धाडीत जाल्यार ताका थंयसर सारकें जावचें ना म्हूण खबर नासली? खबर आसली. जाल्यार जाकोबान आपल्या पुताक कित्याक धाडलो? वाट चुकल्या पळय ते पुतांक तांच्या बरेपणा पासत. तेन्ना कितें घडलें? जुजेक आपूण ताका वच म्हणला तेन्ना ताणें ना म्हणोंक ना. ताका बरी खबर आसली. बापूय म्हाका ज्या प्रांतान धाडटा पळय तो प्रांत सारको भिरांकूळ. जुजेक ती बरी खबर आसली. तरी आसतना तो थंयसर गेलो. कित्याक जुजे आपल्या बापायचे पाळटालो. जुजेक खबर आसली जोरी तो ह्या संवसारांत तो येयत जाल्यार हे पातकी लोक ह्या संवसाराचो ताका जिवेशी मारतले. ताका ही खबर आसली तरी आसतना तो आयलो. बापान म्हाका धाडला हांव वेतलों. सर्वेस्पर ह्या संवसाराच्या सगळ्या लोकांचो तो मोग कोत्ता आनी त्या पासत आपल्याच्या मालगोड्या पुता जेजूक आमच्या सगळ्यां पासत ह्या संवसारांत तो ताका धाडटा. जुजेन आपले बापायचें उतर पळय तें थिंगा नाकारूंक ना. जेजू क्रिस्तांनी नाकारूंक ना. ताणें सर्वेस्पर बापाची आज्ञा पाळ्ळी. बापाक खबर आसली जेजू क्रिस्त पळय ह्या पातकी संवसारांत येयत जाल्यार तांचे जिविताक कितें तरी वायट जातलें. जाकोबाक ही खबर आसलोली. जुजे ताजे पुताशी एकलो वचत जाल्यार ताका कितें तरी वायट जातलें. तरी आसतना आपल्याचे पुतांचे बरेपणा पासून जुजेक तो धाडटा. सर्गींच्या बापाक पासून खबर आसली तरी आसतना आपल्याचे पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां लागून धाडलो. जुजेक ही बरी खबर आसली पळय ज्या सुवातेर ताका धाडटा पळय थिंगासर सगळें सारकें ना तरी आसतना तो वयता. कित्याक काय? तो तांचो मोग करी. ते वाट चुकले तरी आसतना त्या भावांचो तो मोग करी. आमी वाट चुकलेले पूण तो जाणा तरी आसतना तो आमच्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. तो आमचो मोग कोत्ता त्या पासत. मोग कोत्ता म्हणून जुजे तांच्या बरेपणा पासत गेलो. तांकां सोदीत तो गेलो. तुमी चिंता आसतले तो सोदीत गेलो हें बायबलांत आसा काय? वय. आवयस्वर 3:7 आनी वोड 14. निमाणो भाग वाजुया. तो शकेमान पावलो आनी एक मनीस त्या मैदानान आसलो. वो हिंगा थिंगा वेतालो तो. ताका पळोवन ताणें ताका विचारलें तूं कितें सोदताय? आनी ताका ताणें अशें म्हटलें
हांव म्हज्या भावांची सोद करूंक आयला. हांव म्हज्या भावांची सोद करूंक आयला. तुमकां खबर आसा जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान कित्याक आयलो तो? आमी वाट चुकल्या पळय ते तांकां सोदूंक तो आयलो. आमकां साल्वार करूंक. बायबलान अशें बरयलां, तो लोकांक तांच्या पातकांतल्यान तांकां साल्वार करूंक, तांकां तारण दिवचे खातीर ह्या संवसारान मनशाच्या पुताच्या रुपांत आयलो. तो तुका सोदीत आसलो. नाश जाताले पळय ते लोकांचो तो मोग करी. आपल्याचे भावांक झुजे थिंगा सोदतालो. मनीस पळय नाश जाताले पळय ते आमच्या पासत जेजू ख्रिस्त आमकां सोदीत ह्या संवसारांत आयलो. जे आपल्याची वाट चुकले पळय, आयकात थिंगसोर म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी पळय जी वाट चुकल्या पळय ते तुमकां जेजू ख्रिस्त सोदीत आयला. वाट चुकल्या पळय त्या शेळ्यांक तो सोदीत तो आसा. तुज्या पासत पळय खुर्साचेर बलिदान जावलो पळय तो बरो गोवली, तुका तो सोदीत आसा. तुमी खंय लिपल्या? जंय खंय पातो करूंक जाता पळय ते सुवाती तूं सोदीत आसाय काय? तुजी इच्छा खंय ती पुरी करूंक जाता पळय थिंगा तूं ती सोदीत आसाय. म्हजे हे कुडीच्यो पळय ते इच्छा आसा पळय त्यो खंय पुरे करतलो हें तूं सोदीत आसाय. तूं इच्छा पुरी करपाक समधी सोदीत आसाय. तुजी इच्छा पुरी करच्याक आनी तुजे कुडीच्यो पळय ते इच्छा पुरी करपाक तसल्यो सुवाती तूं सोदीत आसाय. असल्या पातकी कामां पासत तुका कितें फावो जाता तुमी जाणा? मरण. जेजू ख्रिस्त तुका सोदीत आसा. जरी तूं जेजू क्रिस्ताक मानून घे जाल्यार तुका जेजू क्रिस्ता कडेन मेवतलें जिवीत, सासणीक जिवीत. हें तांकां त्या दिसा सोजमोंक ना. झुजे त्या दिसा पळय तांकां सोदीत सोदीत तो आसलो. ताजे भाव ताका सोजमो नासले. ते ताका सोजमो नासले. ताजो मोग तांणी सोजमोन घेवंक ना. झुजे खबर आसली, जरी हांव म्हज्या भावाचो कितलोय मोग करी जाल्यारूय तांकां सोजमीकाय मेवची ना, तरी आसतना तांचो मोग करी. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. 2000 आतां वर्सां जालीं. पातकी मनशाचो ताणें मोग केलो. खुर्साचेर ताणें आपलेचें जिवीत बलिदान केलें. कितल्या लोकांनी सोजमीकाय मेवली? आज ह्या संवसारांत कितलो लोक आसा पळय ताजे मोग पळय तो वळखला तो कितल्यान तुमी सांगात? ताजें बलिदान कितले लोक सोजमतात तुमीच सांगात म्हाका. कितल्या लोकांक ती खबर आसा आमचे पासत तो खुर्साचेर बलिदान जालो म्हूण? आमच्या सगल्यांची पातकां ताणें आपल्याचेर खुर्साचेर उबारलीं. ही खबर आनी हें सोत कितल्या जाणांक खबर आसा? तुमीच म्हाका सांगात. त्या दिसा झुज्याच्या भावांनी ताका सारको तांणी वळखोंक ना. हांव तुमकां विचारता, जेजू ख्रिस्त तुमचो कितलो मोग करता तुमकां सोजमीकाय आसा काय? तुका खबर आसा काय जेजू ख्रिस्त स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत तुज्या पासत कित्याक आयलो तो? ही खबर तूं सारकी नकोय. त्या दिसा झुजेचे भाव पासून ही खबर ते नको आसले. जाकोबान तेन्ना झुजेक आपल्या पुता लागीं धाडलो. त्यांची खबर घेवच्याक धाडला पळय तेन्ना थिंगासर खरेंच म्हणल्यार जेवणाचे बसून वस्तू ताणें धाडल्या आसतल्यो. कसलें तरी थिंगासर रोटी वा कसलें ड्राय फ्रुट्स, कितें ना कितें तरी बुती कशी ताणें ताका धाडल्या आसतली. जेन्ना तो शकेमान पावलो थिंगासर कितें घडलें? शकेम प्रांत पळय जंय खंय ते रावताले, म्हणजे पळय जाकोब खंय रावतालो पळय थिंगासान शकेम प्रांत 90 किलोमीटर पयस आसलें. 90 किलोमीटर तितलें पयस आसलें. 90 किलोमिटराचो प्रवास करपाक त्या टायमार 4 दीस लागतात. तें एकदम सोंपें नासलें. चलोनूच थिंगा वचोंक जाय आसलें. झुजे इतलो पयस प्रवास करता पळय हें फकत तेजें मोग दाखयता. जेजू ख्रिस्त स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलो पळय हें कितें दाखोवन दिता आमकां? तें फकत मोग दाखयता. तो तुका सोदीत आसलो तरी तूं मेळो नासतना तरी आसतना तो सोंसणीकायेन आतां पासून तो तुका सोदीत आसा. आनी त्याच भाशेन एक्झॅक्टली झुजेचें जिवीत आनी तशेंच घडलें. आमी पळोवया. जेन्ना तो शकेमान पावलो पळय एका मनशान ताका त्या मैदानान हिंगा थिंगा भोंवतालो पळय ताका ताणें देखलो. तो हिंगा थिंगा वयता तें पळोवन ताका विचारलो तूं कितें सोदताय काय? ताणें ताका अशें म्हटलें, हांव म्हज्या भावांक हांव सोदतां. तूं म्हाका सांगशी काय? म्हजे भाव ते मेंढऱ्यांक घेवन ते
खंय गेल्यात काय तेन्ना त्या मनशान ताका म्हणलें ते ह्या सुवातेंतल्यान भायर सरले गेले. ते लोक पळय एका सुवातेचेर आसनात थिंगासोर ते रावोंक ना. जे भोंवतात पळय एके कडेन ते रावनान. जे पळय हिंगा थिंगा भोंवता पळय एका सुवातेचेर आसतात काय ना रावनान. हांव कोणा विशीं उलयता तुमकां खबर आसा? तुमच्या विशीं. आयज सर्वेस्पर कोणा विशीं उलयता तुमकां ती खबर आसा काय? म्हज्या भावा भयणानो, हें फकत तुज्याच बाबतीन. तूं पळय जे एका सुवातेर आसोनाय. म्हजे भाव ह्या शेकेम प्रांतान आयला पळय तुवें तांकां देखला काय? ते हांगासरल्यान गेले. ताणें सुवात बदल्ली. आतां ते दुसरे सुवातेर गेले. इश्टूय ते बदलतात. येस. हिंगा ते रावताले पूण आतां नात. तुमी अशेंच कोत्तात. सकाळचे हांगा आसात, सांजचे थिंगसर रावतात. सकाळचे एका बारोबर आनी सांजचे आनी कोणा बारोबर. तुमी इश्ट बदलतात. तुमचे सुवाती तुमी बदलतात. पातकी कामां कोत्ता पळय ते सुवाती पासून बदलतात. तुमी एका सुवातेचेर केन्नाच रावनान. तुमी कोण ती जाणात काय? जाकोबाचे 10 पुतांतले एकलो. जुजेक पळय ती खबरच नासली. आपल्याचे पळय ती मेंढरां एके सुवातेर आसोन थिंगा थिंगा भोंवतात पळय. ते भोंवतात पळय तांकां तो सोदीत तो थिंगा आसा म्हणून. तुवें म्हज्या भावांक पळयला काय? ना ते गेले. खंय गेले? ह्या सुवातेंतल्यान त्या सुवातेर. आतां आमी हें पळोवया. वड 17. त्या मनशान म्हटलें ह्या सुवातेंतल्यान भायर सरले आनी हांवें तांकां हें म्हणटा तें हांवें आयकलें. आतां आमी दोतान म्हणटा थिंगा या. ते इतले पयस कित्याक गेले? पयलेच ते सुवातेर ते 90 किलोमिटराचो प्रवास तांणी केलोलो. ते मेंढऱ्यांचे हिंडांक घेवन इतले पयस वचपाची गरज आसली काय? ते मेंढऱ्यांचे हिंडांक घेवन 90 किलोमिटर वचपाची गरज आसा काय? ना थिंगा तशें ना. तरी आसतना कित्याक गेले? प्रायवसी जाय तांकां, प्रायवसी. जंय कोणूच ना, कोण तांकां वळखना. असले सुवातेर वचपाची गरज कितें? प्रायवसी जाय. कित्याक? फ्रीडम. आमी कितेंय करूंक जाता. कोणेन पळोवचें न्हय. आनी पळयल्यारूय ते आमकां वळखोचें ना. असले सुवातेर वयतात पळय तुमकां विचारता म्हज्या भावा भयणानो, तुका डिग्री मेळपाक त्या सुवातेर वचपाची गरज आसा काय? हांव फकत तुमकां विचारता. तुमीच म्हाका सांगात पळय तुमचें शिक्षण करपाक 1000 किलोमिटर पयस तुमी आतां गेल्यात. आपल्याचो देश सोडून तूं परदेसांत तूं पावलोय. तूं थंयसर गेलाय पूण खरेपणी तूं कित्याक गेलाय? कितें गरज काय? आतां कितें 20,000 वा 30,000 जोडूंक तूं दुसऱ्या देशांत वचोन शिक्षण करपाची ती गरज आसा काय? दुसऱ्या प्रांतान वा दुसऱ्या शारान वचपाची थिंगासर गरज आसा काय? वय म्हाका वचपाची गरज आसा. कित्याक काय? म्हजे गर्लफ्रेंड थंयसरूच रावता. म्हजो बॉयफ्रेंड थंयसरूच रावता. आमचे कुडीच्यो वंदवण्यो पुऱ्यो करच्याक पळय तीच बरी सुवात. तीच सुवात त्या पासत. आयच्या दिसा हें उतर आयकता ती म्हज्या भावा आनी भयणानो. तुमी इतले पयस वचपाची कितें गरज काय? तूं इतलो पयस कित्याक गेला काय? खंयच्या चेड्या पासत, खंयच्या चेडवा पासत? तुमीच सांगात. तांकां ते मेंढऱ्यांचे हिंड्रांक घेवन 90 किलोमिटर वचपाची कसलीच गरज नासली. पूण कित्याक गेले? आपल्याची इच्छा त्यो पुऱ्यो करच्या खातीर. हो पवित्र कामां करच्याक. वायट कामां करूंक त्या सुवातेचेर ते गेले. इतले पयस ते गेले. आयज जायतो लोक वायट कामां करच्या खातीर पयस सुवेतात. असलें वायट काम करप म्हणल्यार हें बरें काय? हें गरजेचें काय? आनी त्रासान पळय आपल्याचे आतां ते फामिलीचे ते थिंगासर ते देखभाल करूंक पावनासले.
तांच्या पातकांक लागून हें घडलें. आनी त्या पासत आतां 20 वर्सां उपरांत जेवणा पासत दुसऱ्या मुखार हात करतात. जुजे मुखार आतां ते सोकला पळोवन तेंकासोर प्रणाम करतात. हें तांचें वायट काम. हिंगा थिंगा भोंवता त्या पासत. आनी आतां ते त्रासान पडले. आनी जोरी तर असलें दीस तुका पळोवंक नाका जाल्यार तुजें जिवीत तूं सुदराय. पवित्र 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 सर्वेस्परा बापा, तूं मोगाचो सर्वेस्पर बाप. तूं बोक्षण दिता पळय तसलो सर्वेस्पर म्हजे बापा. तुवें तुज्या एकल्याच मालगड्या पुताचो जायतो मोग केलो आनी आमकां साल्वार कोचाक तुवें तुज्या एका मालगड्या पुताक बलिदान केलो. बापा, आमकां तुज्या राजान भितर हाडच्याक तुवें तुज्या मोगाच्या पुताकूच खुर्साचेर बलिदान जावच्याक तुवें दिलो. लोक पळय जें काम करतात पळय, तें रोयतात पळय, तेंच तांकां वोंपचें पडटलें. जलसी दवरप, नाटकाय करप हें सारकें न्हय. एक बरो भावार्थी दुसऱ्यांची जलसी दवरचो ना, दुसऱ्यांची हेट्रेड तो दवरचो ना. आनी जरी तर आमी ह्या भाशेन जलसी दवरत आनी हेट्रेड करप जाल्यार आमचें जिवीत तें बिडाड जातलें अशें म्हटलां. तुज्या पवित्र उतरा वरवीं तूं आमचे लागीं उलयलाय. 20 वर्सां आदीं जें तेणें केलेलें पळय तें आतां 20 वर्सां उपरांत ते आतां भोगतात. तो जें सांगतालो पळय तांकां आतां आयकोचें पडलें. तांकां तें भोगचें पडलें. तुमी फटोव नाकात. सर्वेस्पर पळय जें सगळें पळयता, जें मनीस पळय रोयता पळय तेंच तो मागीर वोंपता. वर्सांची वर्सां पासर जाल्यारूय तुवें जें रोयलाय पळय तें तुका वोंपचें पडटलें. तें तुवें सारकें उतरा वरवीं सारको तुवें आयज आयकला. जायते जाण चिंतात तांचें तें पातक तें कोणाकूच गोमचें ना. ते चिंतात कोणाकूच तें गोमचें ना म्हूण. ते चिंतात तांणी तें बरें लिपोवन दवरलां म्हूण. तुजें कोणें पळय जें कितें घडलें पळय तें बापायक खबर ना अशें तें चिंतलें. पूण जुजे जिवीत आसलो, सोत सदांच जिवें आसतलें. मागीर तें सोत हें सोत जाल्या उपरांत ते रोडले. ते सारके थिंगा गाबोरलेले. हे बापा, केन्ना तरी सोत तें भायर सोदतलेंच. केन्ना तरी लोकांक तें सगळें खबर गोमतली. त्या दिसा मागीर मान बागोवन रोडचे बोलदेक आयच्याच दिसा जें कोणें पळय जें पातक केलें तें मांडून घेयात. प्राचीत कोच्चें हें तुमच्या पासत बरें. जरी कसलीं वायट कामां केल्यान, वायट सुवातेर तुमी गेल्यान, वो आवय बापूय ओ घोव बायल्यांक दूख दिला जाल्यार ओ सगळ्यांक रोळयला जाल्यार तुमी बोगसोणें मागात. जे आपली चूक मानून घेतात, पश्चाताप करतात पळय तांकां सगळ्यांक तूं बोगसोणें दी. हांकां सगळ्यांक तूं आपल्याशी लागीं व्हड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.